भक्ती नुरबेन तुका नावार्ता सोमिया दिनवाशी काळजा उपकार मानता जियेत आमच्या तुझ्या वेची देयान सोम्या किते पाटी आमी दी मोगान तुझ्या सोम्या आमकां तुवें पोसलां राखल्याय दयेन तुझ्या कर्जा मोनान आमकां तुवें एकवटायलां गोपान क्रिस्ता जेजूच्या Tesava, Argamisa, Riona de Souza, Puelo birthday, Sean Laxon Rodriguez birthday, Babita Argamis, Dalran de Souza Argamis, Anil Pinto Argamis, Michelle Pinto Ani in personal intentions, Sasnik Sukak Sagalamche, Pulgotrinle Bao Baini, by Yvonne Frank, Simon Cyril Ani, Josephine Pinto, Hanka Miss Dita, Jacinta Rebello, Tashensu, Henry Ani Diego Cutino, Miss Dita, Gracie Cutino Ani Burgi. Bapache Putache Ani Povitratmeche Navi, Service for Tumche Svayaso. जेजू ख्रिस्त थंय मुच्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो आमचो देव माये मोगाच्या संबंधान जिवचो देव जशें भाग्यवंतिंदाचे तेग जण एकामेका थंय मोगाच्या संबंधान जयतात तशेंच देव मनशा थंय माये मोगाच्या संबंधान जिवंक आशेता आनी तो मनशाचो येदोळ पर्यंत मोग करनच आसा आनी मुखल्यांनी मोग करतलो आमी देवाचो मोग करून आनी आमच्या पेल्यांचो मोग करून एकामेकाच्या संबंधान जिवंक जेजू आमकां आयच्या वंजला मुखांतर आपोवणें दिता तर मोगाच्यानो देवाचो आनी पेल्यांचो मोग करून आनी आमचो हो मोग आमच्या उतरांनी आनी करण्या मरिफात तांकां दाखोवंक जायेची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया हांव पत्की सर पदवेदार देवाक तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट नदरांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून घेवन सदां सांगवार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करो आणि आमची पदकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर Krista kakut Krista kakut Somia kakut Somia kakut प्रार्थुया सरस्पर आमच्या मोगाळ बापा आमची खालजां तुज्या मोगान भर आमच्या फातकी सैमाच्यो वंदवण्यो दामावन बरें जियोंक आमकां बळ दी तुज्या कुशे प्रमाणे आमकां सर्गींच्या सुखाक पावय आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन होसेया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वचप सर्वेस्पोर म्हणटा
इस्रायेला सर्वेस्परा तुझ्या देवाशी परतून ये, कित्याक तुझ्या अपराधाक लागून तूं पडलोय. सांगूंक जाय ती उतरां घेया आनी सर्वेस्पराशी परतून येवन म्हणा, आमचो अपराध काडून उडय आनी बरें आसा ताचो स्विकार कर. बैलां बदलाक आमच्या वंटाच्या उतरांनी केल्ली स्तुती आमी तुका भेटयता. असिरियाच्यान आमची सोडवण करूंक जायना. घोड्यांचेर आमी आनीक सवार करचे ना. आमच्याच हातांनी केल्ले वस्तूंक आमचो देव म्हूण सांगची ना. तुजे थंय अनाथांक दया लाभता. हांव तांचें अविश्वासपण पयस करून तांकां बरी करतलो. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग करतलो, कित्याक म्हजो राग तांचे वयलो पयस गेला. हांव इस्रायेलाचेर दवा परी पडटलो. साळका भशेन तो फुलतलो आनी लेबोनाच्या देवदार रुखा परी तो पाळां घेतलो. नवे फांटे ताका फुटतले. ताका जैतून रुखाची सोबाय आसतली आनी लेबोनाचो परमळ आसतलो. म्हजे सावळेक ती परतून वस्ती करतली. ती परतून गंवाचें पीठ काडटली. एके दाखवाली परी ती फुलतली. लेबोनाच्या दाकासोऱ्यां परी ती प्रसिद्ध जातली. एफ्राहिमाक मुर्ती कडेन आनी कसलो संबंध आसा? हांवच तांचे मागणे आयकतां आनी तांकां राखतां. हांव एका पाचव्याच्या सरुरुका सारको म्हजे वरवीं तूं सफळ जातलोय. जो कोण शाणो आसा तो ही उतरां समजून घेव. जो कोण जाणार आसा तो तांचो अर्थ शिकूं. कित्याक सर्वेस्पराच्यो वाटो नीट. प्रामाणीक मनशां ताचेर चलतात, पूण पातकी मनशां ताचेर आदलोन पडतात. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव, मुझें आयक. हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव, मुझें आयक. वळखून नेणासलो एक ताळो म्हाका आयकता. तुज्या कांदार दवरलें जूं हांवें निसरायलें. तुज्या हाताच्यो जडायेच्यो बाटयो हांवें धवयल्यो. तुज्या कश्टां दगदांत तुवें म्हाका उलो मारलोय आनी हांवें तुका निवारलो. हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव, मुझें आयक. घडघडयेच्या मोडा भितर थावन हांवें तुका जाप दिली. मेरीबाच्या उदका लागीं तुजी हांवें परिक्षा केली. परचे मुझे सत्राये कान दी. ये इस्रायेला, तूं मुझें आयकलोय जाल्यार. हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव, मुझें आयक. परको देव तुमचे मोदें आसचो न्हय. भायल्या खंयच्याय देवाक तुमी मान बागोवचे न्हय. इजिप्त देशांतले तुका भायर काडिल्लो सर्वेस्पोर म्हणटात तो देव हांवच. हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव, मुझें आयक. मुझे परचेन मुझें उतर आयकलें जाल्यार, इस्रायेलान हांवें दाखयली वाट धरली जाल्यार कितलें बरें आसतें. तांकां बऱ्यांतलो बरो गोव दिवन हांव पोसतो. खडपांतल्या मोवान तांकां दादोशी करतो. हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव, मुझें आयक. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. पातकी जिणी बदला म्हणटा सुमी सर्गींचें राज लागीं पावला. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया.
जेजून साधुसेवांक सारकी जाप दिल्ली पळोवन शास्त्र्यां मदलो एकलो मुखार आयलो आनी सर उपदेशां भितर पयलो खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो. जेजून ताका जाप दिली. पयलो उपदेश हो, आयक तूं इस्रायला सर्वेस्पर आमचो देव तो एकलोच. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. आनी दुसरो हो, तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग करचो. हांचे प्रास व्हरतो उपदेश दुसरो ना. तो शास्त्री जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री सारकें सांगलें, देव एकलोच, ताजे शिवाय दुसरो देव ना. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या सक्तेन ताजो मोग करचो आनी आपणा बरीच पेल्याचो मोग करचो. होय सर्व होम भेटवण्या आनी बलिदाना प्रास कितल्याकी वर्ते. ताजी जाणटिकायेची जाप आयकून जेजून ताका सांगलें, देवाच्या राजांत थावन तूं चड पयस नाय. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावानो, इट्स एन ओल्ड स्टोरी. क्रिसमस लागीं हाडलें. एकली सोशल वर्कर घरां घरांनी वचून तांचे टॉयज, डॉल्स, बावल्यो सगळ्यो जमा करूंक लागल्यो. झोपड्यांतल्या स्लम एरियांतल्या भुरग्यांक एक क्रिसमस ट्री करूंक. आनी ती एका व्हडल्या बंगल्या लागीं पावली. पाद्देवन भितर गेली. तो व्हडलो सवकार थायकून ताका भेटलो. तिणें विचारलें, बावल्यो टॉयज कितें आसात गी? वय जायते आसात, आनी म्हजी एकलीच कोणूच ना म्हाका. ती त्या बावल्यांच्या टॉयज रुमांत खेळटा. ही गेली. थंयसर तें ल्हानशें चेडूं भुरगें बावल्यांच्या मदें बुडोवन कशें आसलें. विल यू गिव मी दॅट रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन? टेक इट म्हणालें. म्हाका ती आनी एक बार्बी डॉल दिताय गी, टेक इट. म्हाका तें फायर ट्रक दिताय गी, टेक इट. कितले उदार काळजाचें भुरगें. टेक इट, टेक इट. ताका जाय पुरतें मेळ्ळें. पूण मागीर ताणें पळयलें, ह्या भुरग्याच्या काकेंत एक बावली आसा, रॅग डॉल, चिंदेची बावली. एक हात मोडला, दोळो एक गेला, कडी लागल्या, कॅडबरी चॉकलेटीची खाता लागल्यांत आनी तें काकेन धमुंड दवरून आसा. बेश्टें विचार लागली, बाये तुज्या काकेंत आसा ती बावली दिताय? नो नो नो, हांव ती दिना. ती म्हजी फेवरेट. डाडा, तो म्हाका ट्रबल करता. मोगाच्या भाव भयणीनो, त्या खरेंच मात आमी जायते त्याग करता, उपास करता, टेक इट, टेक इट, टेक इट म्हणटा. पूण काकेंत आसा एक बावली, मोबायल बावली, खोबरो करची बावली आनी कितें आळसायेची बावली. आमकां ताजो उडास येता. पूण हांव तुमचे मुखार दवरतां 2 स्पेशल बावल्यो. पयली बावली, आज सकाळीं आमी मिसा खायल्या. जायते फावटी वी डोंट सक्सीड इन लायफ. जिवितांत, बिझनसांत आमकां जीक मेळना. कित्याक आमची एक फाल्यां म्हणटलो, फाल्यां जायनासतना सरलो म्हूण आदली आमची गायन करताली. टायम मॅनेजमेंट. म्हजो आयसा दिसाचो वेळ फावो त्या परी फळदिकपणी बऱ्या तरान हांव प्लॅनिंग करतलो. ही बावली फाटीं घालची,
पोस्टपोनमेंट बावली आमी देवाक दिवंक मुखार येना. वी गो ऑन पोस्टपोनिंग करून जालो वेळाचें प्लॅनिंग करचें आमी फुडें सरना. आनी एक बावली जावन आसा खंयची ती संबंध रिलेशनशीप मॅनेजमेंट. म्हजी इश्टागत, म्हजो मोग, म्हजें आकर्शण कोणा तें, कित्या तें, कितले आनी कित्याक. माय अटॅचमेंट अँड एफेक्शन फॉर whom, फॉर which, how much and for what. ही बावली आलसायेची भिरांत दिसता आमकां. टायम मॅनेजमेंट प्लॅन करूंक, रिलेशनशीप मॅनेजमेंट प्लॅन करूंक, आनी ते आमी पाटी घालता. जफिरा आनी अनानियास आपोस्तला लागीं आयली, गे सगळें म्हणाली, पूण इल्लेशें तांणी पाटी दवरलें. आनी ताचो परिणाम आपोस्तलाचीं कृत्यां 5वो आवास्वार तांतू मेळटा. आमेन. घे बापा घे उंडो, घे बापा घे वाय. स्वीकार कर पावन कर, जीवन है अर्पित तुका. घे बापा घे उंडो, घे बापा घे वाय. वावरामी केलो तुवेंच दिल्या देण्यान, ग्रास आमचो जोडलो तुज्या उदारपणान. काणीक जावन तो समर्पिता, भक्तीन आनी व्हडा मोगान. म्हज्या भयणी भावांनो, हे आमचे मिसाचें बलिदान आमी सगळ्यांनी सांगाता भेटोवचें. सर पदवेधरा मोगाळा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेव. दयाळ बापा, आमी भेटयता ती देणी मानून घे. मोगान तांचेर दिश्ट घाल. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारतांव. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सदांच आमी तुका अर्गां दिवंक फावो. हो कायदो आमच्याच फायद्याचो. त्याग उपास करून तुका अर्गां दिवंक तूं आमकां आपयताय. आमचे पातकी सैम धामून दवरूंक आनी आमच्या मस्तींचेर आनी वायटांचेर जैत उरूंक आमच्या काळजाचें उदारपण तूं आमकां दिताय. आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरता तुजी दया, तुजो मोग, आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक आमी पावता. तर आंजा भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 गणपणाचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय, उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, तूं खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोंसुंकच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातोच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी सुमेज घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या
रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतले हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो घट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्त तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मुरये देवाचे आनी आमचे माया संगाती भगवंत जुजे तिजो पती भगवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाती तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवे धार बापा सर वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन 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 आमेन. जेजून आमकां शिकयलें तें प्रार्थन एकामेका काळजांतान बोगसून धीर घेवन मागया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतल्यान आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी जेजूक आमी अत्रेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पथकांतली सुटय आकांतांतली वाटाय. पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या अपोस्तलांक तुवें शांती दिली. आमकांय दी सुम्या तुजी शांती. तुजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले. आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले. आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी आमचो जेजू ताच्या जेवणाक आयच्या दिसा तुमकां आनी आमकां आपयता. आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें पाप म्हाका फोना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां.
हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका. आमेन. राखून आसा सोम्या तुज्या येड्या अत्रेगान हांव लालेवन आसा दुनिया तुका सेवच्या अंतराच्या जिवितांत्य प्रकाश तुजो फांकर सर्गीच्या त्या जेवणाक तुझ्या सोम्या म्हाका बसय काळीज मोचें राखून आसा सोम्या तुज्या येड्या अत्रेगान हांव लालेवन आसा दुनिया तुका सेवच्या. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, ह्या मिसांत आमकां वांटो दिवन तूं आमच्या काळजांनी घालताय तो मोग आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक फळादीक जायसो कर आनी आमी सर्गार वचोंक आमकां वाट दाखय. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. ओ सोनेयात जेजूच्या पवित्र काळजांत तुमकां धरता. देवाचे व्हड उपकार. सावळेन रावून तरी विशेव आमकां मेळटा जावचें सगळें आमच्या बऱ्या थंयसर आमकां कळटा. क्रिस्ता खुसा मारुका ओटून धरलाय सोम्या सर्मान होगला फावो तुका आसन जालाय देवा आसन जालाय देवा. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरी आशिर्वाद आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेने वर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.